न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। आयज गोंयभरान कितें बातम्यो घडला आनी आमच्या सब एडिटरांनी तांकां कसो आकार दिला हेजो बारीकसो नियाळ घेवपा खातीर आमी ह्यो बातम्यो आमच्या न्यूज रूम बुलेटिनाच्या माध्यमांतल्यान रो मटेरियल तुमकां आमच्या सब एडिटरांच्या तोंडांतल्यान आयकपाक दिता। तर आमचो डेस्क इनचार्ज सुशांत आमच्या बरोबर आसा। तेणी खंयची आयज म्हत्वाची बातमी केला ती तेच्या कडल्यान विचारून घेवया। सुशांत, तुजी बातमी सांग। आयच्या दिसांतली सगळ्यात म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार संसदेत आयज गोंधळ जालो। प्रेक्षक गॅलरी आसता तातूंतल्यान 2 जाण कोणी तरी उडयो मारून सभाघरांत प्रवेश केलो आनी ते भितर सरले। हो सगळो बोवाळ पळोवन कांय खासदार तांकां धरपा खातीर गेले, जाल्यार कांय खासदार भिवन भायर पळाले। 2 जाणांनी आपल्या बुटांतल्यान कितें तरी लिपोवन हाडलेले स्प्रे कशे, ते स्प्रे तेंच्यांनी काडले आनी हळडुवो कलर जो रंग आहा तो संसदेच्या सभाघरांत पातळ्ळो। हो प्रकार कितें हें कळपाक मार्ग ना। दोगांयकी सद्याक धरलेले आसात। संसदेत हो प्रकार सुरू आसतना संसदेच्या भायरय 2 जाणांनी तसोच म्हणजे स्प्रे कसो भायर मारलो आनी हळडुवो रंग सगळे कडेन पातळ्ळो, तांकांय धरिल्ले आसा। 13 डिसेंबर 2001 वर्सा संसदेचेर हल्लो जाल्लो, ताची म्हणजे आयज बरोबर 13 डिसेंबर ताची याद करून दिवपी दीस आनी हो जो सगळो प्रकार जो घडिल्लो आसा हो प्रकार कितें तो कळपाक मार्ग ना। हाची चवकशी सुरू आसा। ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली आमच्या 7च्या बुलेटिनांत। ते भायर आनीक एक म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार फुडल्या वर्सा लोकसभेची वेंचणूक जावपाची आसा। सगळ्याच पक्षांनी आपली तयारी चालू केल्ली आसा। रिव्होल्युशनरी गोवन्स होय पक्ष फाटी ना। आयज रिव्होल्युशनरी गोवन्सान जे आपले कॅन्डिडेट आसात ते एक सांगिल्लें आसा। उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्यानय रिव्होल्युशनरी गोवन्सान लोकसभा वेंचणूक लडोवपाचें जाहीर केल्लें आसा। ही तुमकां सविस्तर बातमी पळोवपाक मेळटली आमच्या 7च्या बुलेटिनांत। सुशांतान 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगल्यो, त्यो म्हटल्यार एक आर्जीन आपल्या लोकसभा वेंचणुके खातीर जाहीर केलेले आसा उमेदवार। आनी संसदेत पार्लमेंटात जो आयज गोंधळ जालो, खरें म्हटल्यार गमतीशीर असो प्रसंग पूण गंभीर असो तो विशय म्हणूं येता। खासदाराच्या नांवान 2 जाणांनी भितून एंट्री मारली आनी जो कितें धुमाकोळ घातलो स्प्रे बीन मारून, ती आयज बरी एक गमतीशीर पूण गंभीर कशी बातमी आसा। आतां हे आमचे सब एडिटर उत्तेजान खंयची बातमी केला विचारया। आयची बातमी म्हटल्यार आयज वास्को शांतीनगर वाठारांत रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाचें काम चालू आसतना थंय वास्कोचो आमदार दाजी साळकर हांणी वचून थंय पळोवणी केली आनी थंय सांगलें की थंयचे वास्को वाठारांत शांतीनगर वाठारांतली फक्त 3च घरां वयता। डबल ट्रॅकिंगाच्या कामाक लागून 3च घरां वयता आनी थंय अतिक्रमणां केल्या, एनक्रोचमेंट केल्या ती वयता। सो ही 3 घरां वयता तांकां दुसरे कडेन शिफ्ट करतले अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकर हांणी लोकांक आश्वासन दिल्लें आसा। ही बातमी तुमकां 7च्या बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटली। आमच्या बरोबर आसा आमचे आनी एकले सब एडिटर उशा कडल्यान विचारया। उशान खंयची बातमी केला? फाटले कितलेशेच दीस जाले माटवे दाबोळी वाठारांत पेट्रोल पदार्थाची लिकेज जाता। ह्या संदर्भात लोक थंयचे बरेच नाराज आसात आनी आयज तांच्यांनी पंच निलम नायका वांगडा एका दिसाचें आंदोलन केल्या आनी थंयच्या लोकांचें म्हणणें आसा की समज पेट्रोल लीक जाता तें बंद केल्या जाल्यार जे व्हाळान व्हांवता ते खंयचो असो थंय थळाव्यांनी प्रश्न उप्रासला। तशेंच सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवन कितें तरी उपाय काडचो आनी ह्या पेट्रोला खातीर थंयच्या थळाव्यांक जे दुयेंती लोक आसात तांकांय त्रास जाता। सो सरकारान सगळे नजरे मुखार दवरून बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी पंचायत सयत थळाव्यांनी केल्या। ही आमची तुमी पुराय बातमी पळोवची 7च्या बुलेटिनांत। आमच्या बरोबर आसा आमचे
सब एडिटर तशेंच एंकर संजनान खंयची बातमी केल्या ताका विचारया. किशोर वयीन ज्यो चलयो आसा म्हणजे टीन्स म्हणजे 13 ते 17 वर्सां पिरायेच्या हितून एका अहवालांतल्यान म्हणजे पीयू रिसर्च सेंटर हांच्या अहवालांतल्यान स्पश्ट जाता की किशोर वयीन जी भुरगीं आसा ती सोशल मिडियाचो वापर चड करता. तातूंत सांगिल्ल्या प्रमाण 93% किशोर वयीन भुरगीं यूट्यूब चड वापरतात आनी ती खंय दिसाक 9 वरां इंटरनेटाचेर आसता. आनी तशेंच आनी एक सांगिल्ल्या प्रमाण किशोर वयीन भुरगीं टिकटॉक तशेंच स्नॅपचॅट आनी 59% इंस्टाग्राम वापरतात. म्हणून भुरग्यांनी मोबायल कमीच वापरचो आनी भायर चड खेळपाक वचचें आनी पुस्तकां वाची जेणे करून तांची मानसीक भलायकी बरी उरतली. मोबायलाचो सदुपयोग तसोच दुरुपयोग कितलो जाता हेची बरी सविस्तर बातमी संजनान केला. तशेंच टीन एजान कितले आयच्या मोबायलाचो कसो वापर करूं येता ही जी बातमी आसा. तशेंच वेगवेगळ्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटरांनी तुमकां सांगल्यो. ह्यो सगळ्यो बातम्यो आमच्या 7 PM बुलेटिनान तुमकां सविस्तर पळोवपाक मेळटल्यो. ह्यो तुमी बातम्यो मुजरत पळया. कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरीश परबामोणकार. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडलीं नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.